गोयच्यो न्हंयो दोंगर शेतां आनी जागे राखपा खातीर इनाफ इज इनाफ ही चळवळ सुरू केल्ली. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, राज्यपाल आनी मुख्यमंत्र्याक ह्या विशीं 10 वेगवेगळ्यो मागणी करपी निवेदन प्रत दिल्ले. उपरांत राष्ट्रपतीन कारवाय करपाचो आदेश सरकाराक दिल्लो, मात सरकारा कडल्यान कांयच जाप आजून मेरेन येवंक ना. ह्या फाटभुंयेर गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बिल एक्ट तयार केला. ह्या बिलाचेर विधानसभेत चर्चा जावंक ना जाल्यार 30 ऑगस्टाक बसका जातली. ह्या बसकेक फुडलो निर्णय घेतले अशें निवृत्त न्यायाधीश फार्दीन रिबेलो हाणें सांगलें. इनफ इज इनफ हो एक आहा सोशल मुवमेंट, जो मुवमेंट आसा गोंयची न्हंयो, गोंयचे दोंगर, गोंयची शेतां आनी गोंयचे जागे राखपाक. आनी आमी पावलां उटायल्यांत हे मुखार व्हरपाक. आनी पावलां कसली पावलां, कितें पावलां? एक, आमी राष्ट्रपती बरयले, प्रधानमंत्री बरयले, आमच्या गव्हर्नराक बरयले आनी मुख्यमंत्र्याक बरयले 10 पॉयंट चार्टर बद्दल. आतां गोंयच्या लोकांक जाणात तुमी तो 10 पॉयंट चार्टर कितें तो. आमचो मानदीक राष्ट्रपतीन आमकां बरयलें की आपणे सरकाराक सांगलां हे 10 पॉयंट चार्टर जे आसात टू लूक इनटू इट. पूण आमच्या गोंयच्या सरकारा कडेन आमकां आजून कांय उत्तर ओ रिप्लाय येयल ना. ओ कितें स्टेप्स तेमी घेतल्यात ते. लोकशायेक आमकां तरी दिसलेलें की जेन्ना एक मुवमेंट सरकारा बरयता, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा जे आमचे राज चलयतात, एक उत्तर दिवपाक आनी ते इश्यूआ बद्दल आपल्या विचार कितें आसा ते सांगपाक. आयदर एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑर रिजेक्ट द प्रपोजल इफ दे आर नॉट फिजिबल. हेजे बद्दल आमकां आजून कांय उत्तर ना. दुसरें, आमी 10 पॉयंट चार्टर जो आसा तो चार्टर मुखार दवरून एक बिल तयार केलें, गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स एक्ट. हे एक्ट आमी सगळ्या पक्षांक दिलां आनी विरोधी पक्षांनी, सगळ्या विरोधी पक्षांनी हे गोवा असेंब्लीक मांडलें. आमकां समजून येयल्लें की हें बिल गेले ते असेंब्लीक डिस्कस जातलें म्हणून, पूण तुमी जाणात कांय कारणां लागून, बायपोला लागून असेंब्ली बरखास्त जाली एंड इश्यू वॉज नॉट टेकन अप फॉर डिस्कशन. आतां गोंयची असेंब्ली 31 ऑगस्ट परत असेंबल जातली अशी आमची माहिती. आनी आजून ते बिझनस कितें आसा भायर सरना. वी एक्सपेक्ट हें बिल सरकार डिस्कशना हाडटलो म्हणून. बट हाडना जाल्यार कितें? हें बिल तरी सरकार डिस्कस करना, देन आमचे मुखार आमची हेजे फुडें वाट कितें? एक बसका आसतली 30 तारखेर. कित्याक 30 तारखेर पयले आम कळून येतलें हें बिल डिस्कशना येतलें की ना तें.